नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा हे कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर. आयज आमी जो विशय भासाभाशेक घेतात तो आसा युवा म्हणजे तरणाटो गोंयचो. गोंयच्या तरणाट्याक ह्या वेंचणुकांनी कितले मेरेन प्रतिनिधित्व मेळटें आनी तांच्यो अपेक्षा कितें आसा. म्हणजे विशय असो आसा गोंयच्यो वेंचणुको आनी युवा प्रतिनिधित्व आनी तांच्यो अपेक्षा. आयज आमचे बरोबर स्टुडियोंत आसात तीन मानेस्त ह्या विशयाचेर उलोवंक. एक आसात बाब एडवोकेट ऋषिकेश कदम, जे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून येता, सातत्यान वर्तमानपत्रांचेर आनी हेर माध्यमांचेर आपली राजकीय भुमिका मांडत असतात. दुसरे आसा बाय आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडीस, जे काँग्रेस पार्टीक हांगा रिप्रेझेंट करता. आनी तिसरे आसात नव्यानूच गोंयांत एक नवो जो फोर्स तयार जाला ताजे फुडारी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे बाब विरेश बोरकार. तुमकां तिगांकूय येवकार. भासाभाशेक सुरू करतना हांव पयले सुवातेर ऋषिकेश कदमा कडल्यान सुरू करता. ऋषिकेश बाब, गोंयांत सुमार 11.5 लाख मतदार आसात. आतां ह्या वेंचणुकेंत त्या मतदारां भितर सुमार 44,000 म्हणल्यार 44,000 नवे मतदाराची भर पडल्या आनी त्या 24,000तले सुमार 26-26,500 हे पयले फावट मतदान करपी. आतां जेन्ना आमी पयले फावट मतदान करपी म्हणटा ऑब्वियसली ते सगळे युवा मतदार. आनी हें जर प्रमाण पळयत जाल्यार दरेक कॉन्स्टिट्युएन्सींत म्हळ्यार दरेक मतदारसंघान सुमार 1000 भर नवे मतदार आसात. आतां म्हाका सांगात, हें जर प्रोपोर्शन पळयत आनी गोंयचे सद्याचें राजकीय चित्र पळयत, आमचे चडशे जे आमदार आसात म्हणजे सद्या ते ह्या नवे मतदार जे आसात तांकां कशे तरेन आपले वटेन अट्रॅक्ट करतले. एक दुसरी गजाल, पक्षांनी हाजे कडेन कशें पळोवचें ह्या प्रस्ना कडेन आनी युवकांक तांचें प्रतिनिधित्व आनी तांच्यो अपेक्षा ह्या परिप्रेक्ष्यांतल्यान कशें दवरचें हाजेर म्हाका तुमकां विचारूंक जाय. पयलीं म्हणल्यार थँक्यू आपयलें म्हणून. यूथ पॉप्युलेशन जो आमी म्हणटात की जवळ जवळ 42% ऑफ टुडेज वोटींग, 42% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. 18 वर्साचे ते 39 इयर्स ऑफ कॅटेगरी. ह्या कॅटेगरींतलो वोटर जेन्ना वोट करपाक वता तेन्ना तो कितें तरी नवीन अपेक्षा आपल्या कॅन्डिडेटा कडल्यान दवरता. आतां हातूंत भितर फर्स्ट टायम वोटर जर तूं सेग्रिगेट करता आनी इट इज अरावंड 26,000 न्यू वोटर्स. हांकां कितें जालें, दे हॅव लॉट ऑफ एनर्जी. दे हॅव लॉट ऑफ एनर्जी टू बी पूट इन टू यूज म्हणटा तशें. पूण हो पूट इन टू यूज जो आसा इनवर्टेड कॉमा भितरलो, हो कोण तांचे कडल्यान करून घेता हें पळोवपा सारकें आसता. 18 वर्साचेर द मोमेंट दे रीच इन कॉलेज तांकां एक तर NSUI सांपडटा, एक BJYM सांपडटा, एक ABVP सांपडटा. म्हणजे दीज आर इन्स्टिट्युशन्स वीच आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी. आनी हातूंत ते खंय तरी स्वताक फीट जाता काय पळयतात. आतां हातूंत ते फीट जावन तांकां एक इमेज क्रिएट करता की तूं लिडर जातलो म्हणून, पूण तातूंतलो एकटोय लिडर जायना. ह्या सगळ्या फोर्साचो फक्त यूज करून घेतात. दॅट इज द हार्श रियलिटी. आनी आतांय तशेंच जातलें म्हूण भंय दिसता. सो तांचो जो एग्रेशन, तांचो जो फोर्स आसा, इट इज वेस्टेड. म्हणजे तांकां फक्त एक्टिविस्ट सोडून रस्त्यार नाचयतले, फक्त नाचयतले. क्रांती आज मेरेन केला ती युवकांनी केला म्हणटा, पूण ताका फाटल्यान पिनी मारपी कोण तो पळयना. तो इम्पॉर्टंट पॉयंट. कित्याक म्हाका रॉयला कडेन वचपाक जाय, कारण काँग्रेसीची जर आमी हिस्ट्री जर पळयत आनी आतां सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार आमकां दिसता बरेचशे लिडर जे सोडून गेले, दुसऱ्या पक्षान गेले, सद्या आमदार तर कोणूच नात आनी आसात ते वृद्धाश्रमान वचपाच्या परिस्थितीचेर आसात, नाजाल्यार पॉलिटिकली रिटायरमेंट जावपाच्या परिस्थितीचेर आसात. स्पश्ट सांगपाचें म्हळ्यार तुमचे कडेन NSUI सारकी संघटना आसा जातूंतल्यान नवे लिडर तयार जातात. आतां ह्या NSUIंतल्यान तयार जाल्ले कोण आमकां एसेंब्लीन जिखून आयिल्ले कोण दिसना. लिडरशिपीचेर अवश्य आसात पूण ते आमदार जाल्ले आमकां दिसनात. सो तुमच्या पक्षाची ह्या इलेक्शनाक कितें भुमिका आसतली ह्या युवकांक फाटबळ दिवपा खातीर? थँक्यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका आयज तुमी हे कार्यक्रमाक आपयले म्हूण. तुमी विचारलें तेजेर वन ग्रेट मूव वीच काँग्रेस हॅज ऑलरेडी स्टार्ट केला की यूथ एम्पावरमेंट. यू हॅव सेड रायटली, सोडून गेल्या. इट इज एक्चुअली लायक अ क्लेन्सिंग वीच हॅज हॅपन्ड. आनी हितूंतल्यान
if you see the new frame which Congress has created is with young blood. All these years it has happened झालेले हा की the seniors were always there, and any party or any organization हे survive जावपा जायना only with young blood. We have to admit that you require guidance of seniors too, which is there, and they will be there to guide us. तेणे सांगला the youth are always in activism. Youth are always looking for an active government. And right now, I think Goa and Congress is giving that opportunity for the young to take that center stage. It is taking that center stage, and in the new list, in the new forthcoming elections, आमी पळयतली की the government which will be set will definitely be of the Congress. लोक रावता. People's expectations were give away those old faces. We didn't have to do anything. They only walked away. They accepted the people's request and they have gone away. So the young who in the Congress are now put forth to a new platform to take that stage. मग तुमच्या कडल्यान अपेक्षा धरूं कारण तुवें म्हणलां तशें दीस कॅन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगायज फॉर यू. Yes. सो खुबशे जाण भायर पावले आनी तातूंतल्यान नवें लिडरशीप तयार जातली अशी आमी अपेक्षा तुमचे कडल्यान धरूं येता. Yes, very much. ती पॉझिटिव्ह गजाल. म्हाका तुमच्या मुखार हाडूं जाय नवो गेस्ट आमच्या भितरलो, जी नवी पार्टी, जी युवा पार्टी. 1980च्या दशकांत असो एक बारीकसो मुवमेंट सुरू जाल्लो जेन्ना गोंया भायल्यान जे लोक येवन वस्ती करून आसात आनी आपले बस्तान मांडून हांगा आसात. अशें न्ही की जे रिसोर्सीस हांगचे यूज करतात पूण तांकां हे भुंये कडेन कसलीच लागणूक नासता. हाचे विरुद्ध एक मुवमेंट सुरू जाल्लो. तो मुवमेंट थंय सोंपलो, पूण आतां आमकां गेल्या 2-4 वर्सां भितर दिसता रेवोल्युशनरी गोवन्स हो एक युवांचो फोर्स गोंयांत नव्यान तयार जाता. ही थळाव्या लोकांच्यो मागण्यो घेवन. हाज्या आदीं असल्यो विंगड संघटना जावन गेल्ल्यो, पूण एक पॉलिटिकल फोर्स म्हणून इलेक्शनांनी किंवा वेंचणुकांनी कोण देवूं नाशिल्लो. विरेश बाब, तुमचो जो पक्ष पळयत जाल्यार तुमचे भितर म्हाका सगळे तरणाटे दिसता, युवा दिसता. आतां ह्या युवांक जे अपेक्षा आसा की आमकां रिप्रेझेंटेशन मेळची, ती आरजी कशी कितें फुडें व्हरतलो? देव बरें करूं म्हणटा की आयज म्हाका ह्या कार्यावळीन आपयलो म्हणून. पयलू म्हणजे आमची मॅक्सिमम जी आसा ती युवा फोर्सूच आसा, युवा जी ब्रिगेड म्हणटा आमी, आनी ते युवाक घेवनूच आमी फुडें वयता. आमचो जो प्रचार पासून चडशे युवाच करता. आनी आयज जो स्थान मेळोवपाक जाय आसलो युवकांक, आमचे जे भुरगे आसा तरणाटे, आयज तुमी पळयता आसतले BJPच्यो संघटना आसा, कॉलेज लेवलाचेर पासून आसा, काँग्रेसीची आसा, सगळ्यांची संघटना आसा कॉलेज लेवलाचेर. बट कितें जाल्लें आसा, आयज तांकां थंय यूज एंड थ्रो करता. आयज तांकां जे MLA असेंब्ली इलेक्शनाक जावं टिकेट दिना, आनी हे दिवचीय ना. कित्याक आयज कितें जाल्लें आसा, हे मोठे मोठे लिडर जाल्ले आसा, ते लिडर आयज तांकांच टिकेटी दिता. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आतां पासून पळयता आसतले तुमी, तांकां घेता भितर आनी तांकां यूज करता, मागीर कांय युजलस जाता, मागीर ते सोडटा आनी वयता, ते मागीर गिव अप करता. सो आमी रेवल्युशनरी गोवन्स जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी युवकांक फुडें काडटा. कित्याक जो फुडली जनरेशन आसा, जी जनरेशन राखूंक शकता, ते युवकूच कितें करूंक शकता. कित्याक तांचो फ्रेश मायंड आसता, फ्रेश मायंडसेट आसता, आनी ते फुडाराक कितें तरी विचार धरून वयता. आतां कितें जाल्लें आसा, आतां कितलेशे लिडर्स निवडून येयले, मात तेंचो विचारधारा चेंज जायना. आतां मॉडर्नायज जाल्लें आसा, सगळी मॉडर्न पद्दत चालू जाल्ली आसा, मात मॉडर्न पद्दत ते आयज यूज करना, ती ओल्ड पद्दतूच यूज करपाक सोदता. सो ही खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. आमी एज अ रेवल्युशनरी गोवन्स, आतां तुमी पळयलां आसतलें आमचे ऑलरेडी कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. आमी ऑलमोस्ट जे आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा, तितूंचे 21 कॅन्डिडेट आमचे युवा आसा. हे खंयचीच पॉलिटिकल पार्टीन म्हाका दिसता आजून पर्यंत केल्लें ना. आनी ह्या हिस्ट्री आसा गोंयचे इतिहासान पयले फावट ही रेवल्युशनरी गोवन संघटना आसा, तेंच्यांनी आयज फुडाकार घेतलेलो आसा की युवा पिळगेक दर्जो दिवचो, युवा पिळगेचे जे विजन आसा, जे विजन आमी फुडाकार व्हरतले, आनी तेंचो जो स्ट्रेंथ आसा ते भोंवपाक शकता जावं आनी खंय वचपाक शकता. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज तुमी पळयता आसतले आमदार निवडून येता आनी घरांत बसता, ते ग्रावंडार केन्नाच देवना, ते विशय जाणून घेयना, लोकांचे जे विशय जाणून घेवपाक जाय ते विशय जाणून घेयना. सो ही युवा पिळगी अशी आसतली जी
ग्रावंडार पावतली, ग्रावंडार पळयतली आनी विथ द गायडन्स ऑफ द एल्डर्स जे आमचे जाणट्यांचे गायडन्स आसा ते आमचे सदांच आसा. तेका लागून आमी आयज हांगा पर्यंत पावल्ले आसा. आमकां कितलेशे जाणटे तुमी म्हटल्या की पयलू जे 1980च्या टायमार खुबशे मुवमेंट्स जाल्ले, ह्या मुवमेंटाचे कितलेशे वांटेकार जावपी मनीस आमकां हेल्प करता आयज. कित्याक तांकां आयज दिसता की एक विजन घेवन हे भुरगे वयता म्हणून. तें विजन आमकां ब्लेसिंग आनी गायडन्स जाणट्यांचे घेवनूच आमी फुडें वयतले. हेच्या फुडें आमकां खुबशी गायडन्स जाय पडटली, तुमच्या कडल्यान जावं पडटली, प्रत्येक गोंयकारा कडल्यान जाय पडटली आमकां फुडें वचपाक लागून. आनी आमी सदांच युवकांक फुडाकारूच घेतले, कित्याक युवा हे फुडली जनरेशन आसा ते खरें म्हटल्यार विजन करूंक शकता. फाल्यां जे न्यू लिडर आसा, जे ओल्ड लिडर आसा, ते ओल्ड लिडरांकूच घेवन गेले नाल्यार गोंयचें कांय जावपाचें ना. गोंय काबार जातलें सर्वनाश. बरोबर. गोंयाक एक नवी संजीवनी दिवपाची गरज आसा सध्या, कित्याक जाणटे जे लिडर आसात तांचे कडल्यान आमी कांयच अपेक्षा दवरूं शकनात. प्रत्येकाचे आमी पॉलिटिकल करियर जर पळयत जाल्यार प्रत्येकान स्वताचें हित सांबाळपा बगर कांयच केल्लें ना. युवकांच्यो अपेक्षा तर तांणी फुलफील केल्ल्यो नाच, पूण सर्वसामान्य गोंयकाराच्यो ज्यो अपेक्षा आसा, जाणट्यांच्यो, बायल वर्गाच्यो, भुरग्या वर्गाच्यो, हांच्यो अपेक्षा फुलफील जाल्ल्यो आमकां दिसना. पूण हाजेर आमी उलयतले फुडल्या रावंडाक हांव तुमचे कडेन येता. पूण सद्या वेळ जाला एक आमकां लागतसो ब्रेक घेवपाची. आमी ब्रेक घेवया आनी परतून मेळया. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. परत तुमकां सगळ्यांक एकदां येवकार. आमची नदर आसा हे कार्यावळींत. ब्रेक घेवच्या आदीं आमी उलयताले युवकांच्यो अपेक्षा आनी तांकां मेळपी रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे तांकां मेळपी प्रतिनिधित्व. तिनूय मान्यवरांनी आपआपलें ओपिनियन, आपआपलें मत आमच्या मुखार उक्तायलें. आतां दुसऱ्या रावंडाक म्हाका परत ऋषिकेशा कडेन हांव वता. ऋषिकेश बाब, हें जर सिट्युएशन आमी पळयत, तुवें पयलीं सांगलें की जे कार्यकर्ते आसा तांकां कार्यकर्तेच दवरतले आनी लिडर म्हणजे जो मलिदा खावप म्हणटा ते मलिदा खायत रावतले. ह्या वेळार युवकांनी कितें विचार करपा जाय आनी तांणी आपली बाजू, तांणी आपली सायड राजकीय पक्षां कडेन वा राजकीय मळार कशी ठामपणान घालूं जाय अशें तुका दिसता? आनी ती घालपाची तांची कापासदाद आसा काय ना सद्या परिस्थितींत? कापासदाद डेफिनेटली आसा. पूण ही स्टार्ट खंयच्यान जाता कापासदाद? जाल्यार ती प्रश्न विचारपा पासून जाता. खंयचोय राजकीय लिडर तूं आयचे डेटीक पळयत जाल्यार तो प्रश्नाक भिता. ताका कोणी प्रश्न विचारपाक जायना. तो केदोय व्हडलो आसूं, मागीर तो पत्रकार परिशदे पासून बी पयस धांवता. प्रश्न युवक जेन्ना खंयच्याय मनशाक विचारपाक लागता, कोणूय आसूं, CM आसूं, आपलो आमदार आसूं, आपलो ZP आसूं, आपलो कावन्सिलर आसूं, ताका तूं प्रश्न जेन्ना विचारता तेन्ना तो भिता. आयज आमची सरकार आमचे कडेन घेवन येता कितें काय म्हळ्यार आपूण रस्तो बांदलो, हें दवरलो, आपूण हेल्थ केलें. हें तुमचें काम, हें तुमी घेवन आमचे मुखार येवपाचें न्ही. जर म्हाका फाल्यां एकावंटंट म्हण नोकरी लागता आनी हांवें एकावंट टॅली केलें म्हण हांव जर बाजारांत नाचता जाल्यार म्हाका लोक पिसो म्हणटले. म्हजें कामूच तें. सो तूं नवें कितें घेवन येता तें पयलीं सांग. तूं आमचो टोटल प्लॅन ऑफ अ न्यू सिटी म्हण घेवन येता, ताजी ड्रेनेज प्लॅन काडटा. तूं म्हाका सांग की हांव पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इतलो बरो करता सो दॅट आमी फ्युअल कमी कंज्यूम करतले. ही एफिशियन्सी ही म्हाका दाखय, तेन्ना हांव तुजे कडेन एट्रॅक्ट जाता. आतां आमची सद्याचें चल्लें तें पळयलें जाल्यार फक्त डेटा कलेक्शन सेंटर. कोण म्हणटा युवा शक्ती कार्ड दिता, कोण गृहलक्ष्मी दिता, कोण म्हणटा आपूण तुका म्हयन्या फुकट 1000 रुपया. आमकां फुकट नाका. लात मारीन ती तें पाणी काडीन म्हणटा ती युवकाची क्षमता सद्याक आसा. हालींच एक बरो स्टेटमेंट हांवें इन्फोसिसाच्या एक हेडान केल्लो तो आयकलो. तो म्हणटा की यूथ जे आसा तांणी नेशन वायड एड्रेस केल्ले आनी तो म्हणटा की युवकांनी प्रायवेट कंपनीची नोकरी आतां हळू सोडून गव्हर्मेंट जॉबा कडेन येवपा लागपा जाय म्हणून. पूण गोंयांत ही परिस्थिती टोटल उलटी. आमी सगळे सदां उठून गव्हर्मेंट नोकरेक बसता आनी प्रायवेटान कोणूच वचना. आमची उलटी परिस्थिती. आमी लाचार जातात त्या ह्या येदी व्हडली फोर्सा मुखार. ती लाचारी ज्या दीस बंद जातली, आपूण लात मारीन ती तें पाणी काडीन म्हणटा ती क्षमता जेन्ना युवकां मदीं जनरेट जातली, त्या दीस आमकां अभिमानान आनी अधिकारान प्रश्न विचारपाक आमी शकतले. एकूच हांव मिनीट चड घेता. विरेशाक इतलेंच सांगपाक सोदता की यू हॅव अ फोर्स. सी, इट इज लायक अ मिसायल. इट कॅन बी गायडेड एंड इट कॅन बी मिसगायडेड.
सो हाजेचेर यूथ फोर्स जरी मुखार आयलो ताणें बारीक मायन्यूट डिफरन्सान लक्ष दवरपाचें आनी आपलें टार्गेट ठरोवपाचें. बरो पॉयंट केलो तुवें. कित्याक हाजे पयलीं आमकां दिसतालें की जे राजकारणान जे लिडर म्हणून येतात ते कसले तरी समाजीक चळवळींतल्यान येताले, कसले तरी मुवमेंटांतल्यान येताले. पूण खुबश्या पक्षांत म्हणजे काँग्रेसीन सुद्दां अशे लिडर हाडले जे वयल्यान हाडले, जांकां कांय ग्रासरूट लेवला कडेन संबंद नाशिल्ले तांकां हाडले आनी लादले. ते लिडर जाले आनी ऑब्वियसली तांचे कडल्यान कसली अपेक्षा आमी करूं शकना, कारण तांकां समाजीक जाणीव ही नाशिल्लीच. सो ते एक बिझनेस म्हणून पॉलिटिक्सान आयले. हो पॉलिटिक्सान जो बिझनेस कल्चर आसा तो सारको प्रिवेलंट आसा आनी तो आतां सर्वमान्य जाल्लो आसा. अशे परिस्थितींत एक युवा म्हूण तूं युथांक रिप्रेझेंट करता काँग्रेसी भितर, तूं कितलोसो स्वता फुडाकार घेता तुमच्या पक्षान तुजें मत वा युवकाचें मत तुमच्या लिडरशिपीक मांडून दिवपा खातीर? यूथ एम्पावरमेंट हें सारकें गरजेचें. एम्पावरमेंट करता तेन्ना सांगले ते भाशेन प्रश्न विचारपाक इज मॅन्डेटरी. ल्हान भुरगें जेन्ना देखून न्ही क्वेश्चन विचारता तो आनी शिकता. इट इज स्कोप फॉर ग्रोथ. आनी जो मनीस प्रश्न विचारता, बी इट इन स्कूल, बी इट एट अ ग्राम सभा एंड बी इट एनी इलेक्टेड representative, this drives the other side, the parent, the teacher, the elected representative, तेकाय आनी शिकपाक आनी टू परफॉर्म. ऑल दीज इयर्स जालें तें आमी वयता आनी त्या इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिवा मुखार आमी भीक मागपा ही परिस्थिती आसली. यू गो, म्हाका हो जॉब दी, म्हाका हें काम करून दी. दीस शुडंट हॅपन. And this culture has to start from home. It has to start from your dining table. Politics has to be discussed in your home. तेन्नाच सोसायटी चेंज जातली. आनी जे मेरेन हें जायना, आमकां इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्स मेळटले ओ ते MLA मेळटले हू आर ओनली गोइंग टू प्रॉमिस अस 80% गव्हर्मेंट जॉब्स आमी गोंयकारांक दिता. आमकां तुमी 5,000चे कितें फ्रीबीज दिता. Why are you luring people? What is the role of an MLA? If you are going ahead with assembly elections, MLA चे काम कितें? कायदे करपाचे. तूं कायदे करपा सोदना म्हळ्यार तूं सांगता तेका ते फ्री बी डोल्स दिवन लोकांक अट्रॅक्ट करपा सोदता. दीस कल्चर शूड बी स्टॉप्ड. आम पळयलां 8 आसा पार्टीज हू आर ओनली ट्रायंग टू पूट होर्डिंग्स आफ्टर होर्डिंग्स, only promoting free. Nothing comes for free. कितेंय संवसारान फ्री येना. ते 5,000 सपोज कोणा एकटा मेळटले जाल्यार ते 5,000 तूंच फारीक करतलो थ्रू ऑल योर टॅक्सीस. सो गव्हर्मेंट पळय आसा तेणें शिटूक रावपा जाय की आपण लोकांक विकते घेवपाची परिस्थितीन घेवपा. वी शुडंट बी इन द पोजिशन ओनली टू बाय दॅट पर्सन बाय गिवींग हिम दॅट फ्री बी. म्हाका तोच प्रश्न आशिल्लो. फ्रीबीचो कल्चर प्रत्येक पार्टीन आसा. काँग्रेसीन ना असो न्ही. काँग्रेसीन फ्रीबीनूच सुरू केल्लें न्ही. तुमी इंदिरा आवास योजना घेया, 20 पॉयंट प्रोग्राम घेया. इट वॉज म्हणजे पॉप्युलिझम जें आसता तें प्रत्येक पार्टीक जाय आसता. म्हजो प्रश्न आशिल्लो सद्या करेक्ट ती गरज. कित्याक आमी जेन्ना वेलफेअर स्टेट म्हणटा, एक्झॅक्टली आमी जेन्ना वेलफेअर स्टेट म्हणटा ते वेलफेअर स्टेटीची एक ती ड्युटी आसता की तळागाळांतल्या लोकांक बरे तरेन सुसह्य जावपा अशें जीण मेळची, तांकां सवस्तकाय आसती तांचे जिणे भितर. पूण हे फ्रीबीचो एक प्रश्न आसा. आनी दुसरो प्रश्न हांव तुका आशिल्लो तो तुज्या पक्षा भितर तूं कितलीशी जागृताय करता. तुमी आतां सद्या तुमचो जो लिडर आसा प्रदेशाध्यक्ष तोय बी एका युवा चळवळींतल्यान आयिल्लो. ओके, हालीं तुमचे कडेन काल कन्हैया कुमार येवन गेला. तो डायनॅमीक लिडर म्हणून देशभर ताका सगळे वळखतात. ओके, तांचे कडल्यान तुवें स्फूर्ती घेवन तुमी यूथ तुमच्या पार्टींतले तुमच्या लिडरशिपीचेर कितें दबाव हाडटात काय ना तुमकां रिप्रेझेंटेशन दिवचें? व्हेरी मच. इनफॅक्ट जेन्ना आमचो यूथ प्रेसिडेंट वरद मरोडकर आमी डिस्कस केलां केन्ना, वी हॅव डिसायडेड इन्स्टेड ऑफ ओनली फायटींग दॅट देर आर नो जॉब्स, वी विल बी क्रिएटिंग जॉब्स. No, it is not about creating jobs. It is about representation. Now, Varad Mardolkar, will they be given tickets and will they be given chance to represent and legislate instead of just distributing free doles? Definitely, Indian Youth Congress is not distributing doles to anybody. But yes,
representation will be there for our youth in the forthcoming elections. ओके, तुजे कडल्यान जाप मेळ्ळी. विरेश बाब पळय, ह्या भितर जे उलयता ते जनरली फ्री कोण दिता, तुमी कोणाक फ्री दितले बी दितले अशी तुमची भाशा नासता. तुमची जी चळवळ आसा ती गोंयच्या युवकांचो एक हुंकार, तांकां कितें तरी स्वाभिमानान जागे जावन, ऋषिकेशान तुका म्हणलें की तुमच्या हातान एक मिसायल आसा, तें मिसायल मिसगायड जावचें ना हाची तुमकां खूब जतनाय घेवची पडटली. कित्याक युवा फोर्सा भितर ब्रेन, विचार करप ही शक्ती असतात, पूण जेन्ना ते त्या पिरायेचेर असतात 20 ते 25 किंवा 30, तेन्ना तो ब्रेन मातसो चड फास्ट धांवता आनी बाकीचें भान खूब फावट विसरप जाता. तेन्ना जेन्ना युवकांक तुमी रिप्रेझेंटेशन दितले म्हणटा, तुमी हे युवक कशे वेंचून काडटले, तांची कॅपेसिटी कशी ठरयतले? पयलू म्हणजे जे आमी युवक ऑलरेडी जे वेंचून काडलेले आसा ते ग्रास रुटांतले लिडर्स आसात. तुमी कशें म्हटलें की काँग्रेस तांकां ग्रास रूट जे वावुरता आयज यूथ लेवल तांकां दितली टिकेट, दिवचीच ना, ऑलमोस्ट दिल्लीच ना, हेच्या पयलूय दिल्ली ना, आतांय दिवची ना, हें सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून ते आयज BJPच्यान भितर घेता, आपांतल्यान भितर घेता, आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टींतल्यान भितर घेता आनी लास्टाक तांकां तिकेटी दिता. सो हें दुसरें पॉलिटिकल जावं BJP हेंचे तेंचे कडल्यान घेता, TMC हेंचे तेंचे कडल्यान घेता, जावं आप हेंचे तेंचे कडल्यान घेता. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एकूच असो पक्ष आसा जेंच्यांनी ग्रास रुटाचे जे भुरगे आसा, तरणाटे जे वावुरल्या ह्या 4.5 वर्सांनी जावं 3 वर्सांनी 2 वर्सांनी जे वावुरल्या, तेंच्यांनी विशय जाणून घेतल्या, ग्रामसभेन पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, ग्रामसभेन विशय जाणून घेतलेले आसा, लोकांक मेरेन पावल्ले आसा. आमचे पोगो बिला थ्रू आमी डोर टू डोर कॅम्पेन केल्ली आसा आनी गांवांनी पावल्ले आसा, घराघरांनी पावल्ले आसा. आनी तेंचे कडल्यान कितलेशे विशय जे आजून पर्यंत ह्या जे 5 वर्सां भितर आजून पर्यंत कोणानूच डोर टू डोर करूंक ना. जी आमची फर्स्ट डोर टू डोर कॅम्पेन आसली पोगोबील अवेरनेसाची, तेन्ना आमी पावल्ले आसा. आनी हे जे भुरगे आसा, हे तरणाटे आसा, हे विशय जाणून तांकां आमी फुडाकार दिल्लो आसा. तुमी आयज पळयता आसतले हे यूथ फोर्स आयज उलयता, हेज्या पयलीं यूथ फोर्स उलोवपाक पावनासले. जे एकूच संघटना, समज काँग्रेसीची संघटना आसा नाल्यार BJP संघटना ही उलयताली, आयज प्रत्येक गांवांनी भुरगे उलोवपाक लागलेले आसा. ही आमी क्षमता तेंच्या भितर निर्माण केल्ली आसा. पूण हे उलोवपी जे भुरगे आसा ते तांकां आमी अपेक्षा करूं शकता की ते फाल्यां तुमच्या पक्षाचे MLA म्हणून जावन थंय बसून असेंब्लीत बसून लेजिस्लेट करतले, ही आमी अपेक्षा दवरूं शकता. डेफिनेटली. कित्याक आतां गोंयांत तरी पळयलें तुमी लिटरसी रेट सामकी हाय आसा, ऑलरेडी हाय आसा. आनी गोंयच्या भुरग्यांची जी क्षमता आसा ती आयज तुमी पळयता आसतले, आयज आमच्या भुरग्यांक कामां सारकी मेळना, धंदे सारके मेळना. त्या कारणाक लागून आयज भुरग्यांक भायर वयचें पडटा. आतां तुमी धरा बेंगलोर वयचें पडटा, जावं मुंबय वयचें पडटा, नाल्यार US वयचें पडटा, UK वयचें पडटा, दुबय वयचें पडटा, जावं बोटीर वयचें पडटा. समज तेंचे कडेन ती क्षमता नासली नाल्यार त्या येद्या व्हडले व्हडले कंट्रीन, स्टेटीन वचून ते काम करतले आसले, करचे नासले. म्हटल्यार आयज आमच्याच गोंयकारांनी तांकां डिसग्रेस केल्ले आसा, सकयल काडलेले आसा, ह्या पॉलिटिशियनांनी तांकां डिसग्रेस केल्ले आसा. सो हे डिसग्रेसनस सकयल उडोवपाक जाय. आतां समज फिनलँडाची जी प्रायम मिनिस्टर आसा ती 34 वर्साची प्रायम मिनिस्टर आसा, नाल्यार गोंयांत कित्याक आमी तरणाटो CM दिवपाक शकना, तरुण पिळगेक लिडरशीप कित्याक दिवपाक शकना? बरो पॉयंट. कित्याक हांव ऋषिकेशा कडेन परत येता फायनली कन्क्लुडींग रिमार्का खातीर. 34 वर्सांची जी प्रायम मिनिस्टर वा त्या पिरायेचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हो त्या पिरायेचे आनी फुडें येवपी जे प्रश्न आसा, फुडें येवपी आमचो जो 5 वर्साचो 10 वर्साचो फुडार आसा, हाजे कडेन बरे तरेन पळोवंक शकता कंपॅरेटिवली टू द पर्सन जो राजकारणान 25, 30, 40 वर्सां सुस्तावला. सो ह्या राजकारणान, ह्या इलेक्शनाक तूं एक इंडिपेंडंट पॉलिटिकल एनालिस्ट किंवा ऑब्जर्वर म्हणून तुका दिसता आमकां हें चित्र नवें पळोवंक मेळटलें ह्या इलेक्शनाक, काय ती स्टोरी फक्त घोशणा करप, रिप्रेझेंटेशनलें म्हणप आनी मागीर एरे म्हाज्या मागल्या जावप अशें जातलें? तुजें मत कितें? ह्या फावटी बदल घडपाचो फूल स्कोप आसा. आतां तो स्कोप कोण कशे तरेन युटिलायज करून घेता दॅट इज फायनली वीथ देम एंड देन वीथ द वोटर्स. पूण स्कोप डेफिनेटली आसा. आनी जर तुमी म्हणटा की फिनलँडाची प्रायम मिनिस्टर 34 इयर्स ओल्ड आसा, युगांडा सारकी कंट्रीन 5 MP कंपल्सरी यूथ रिप्रेझेंटेशन आसा. सो आमकां तें मेळटा, आमकां तें मेळना. आमी सगळे जाणटेल्याक घेवन आयज मेरेन चलत आयिल्ले आसात आनी तांणी सांगता तशेंच करप ही आमची एक इट इज अ ट्रेडिशनल मेंटेलिटी. तुमी म्हणलें की यूथ म्हणून ते लेजिस्लेट करपाक शकतले काय? दे कॅन डेफिनेटली लेजिस्लेट, दे हॅव द पावर. पूण जो मॅच्युरिटी लेवल आमी तांचे कडल्यान एक्सपेक्ट करतात फॉर फॉर्मिंग अ लेजिस्लेशन, तो आसा काय ना कितें, देन देर वील बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन दीज लिडर्स देमसेल्व्स. ताणेंच तें करपा जाय. कित्याक काय म्हणल्यार
इट इज व्हेरी इजी की कोणाकूय तूं सांगता की आपूण तो एनर्जी म्हणटा की आपूण यूज करतलो तुजी एनर्जी, पण आमी हें करतले, हें फोडटले, हें तोडटले, हेंकां मारया, हांकां धांवडोवया, ती तुका 4 दिसाक बरी दिसता. बट फॉर लॉंग रन इज इट डिमिनींग द एसेंब्ली ऑफ युअर स्टेट? Is it demeaning the entire or the position, the sanctity of the position or sanctity of the chair that you are holding? That is questionable. आणि ते क्वेश्चनाक आमी आन्सर करपाक त्या क्वेश्चनाक तो म्हाका दिसता ताजे फुडलो प्रश्न. पूण ताच्या आदी एक प्रश्न आसा. आमचे कडेन बायलांक रिजर्वेशन दिवचें म्हणून सगळे उलयता आनी गव्हर्मेंटान सांगलेलें आमी 33% रिप्रेझेंटेशन दितले. SC ST खातीर सेपरेट मतदारसंघ आसात. तुका दिसता की म्हाका तुमचो तिगांयचो रिस्पॉन्स जाय की अशे टायपचे एक समजा लेजिस्लेशन काडलें की सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीज जंय युवांची मतदार संघ चड आसा ते युवा खातीर म्हणजे दोज हू आर अंडर 40 तांच्या खातीर रिजर्व केले जाल्यार हातूंतल्यान प्रश्न सुटूंक शकता. म्हाका यस ऑर नो क्विक आन्सर. येस. रॉयला तुजें मत कितें I too agree. Yes. की आमी अशें दवरचें अशें लेजिस्लेशन येवचें? Legislation येवपाक जाय, but why do you want to legislationाकू कित्याक रावता? Why can't every party, even if it's Congress or RG, they are all youth, but all the parties, they themselves can decide, we are going to give representation for women, we are going to give representation for the youth. Don't wait for legislations. Let the youth and the women come there and then the legislation will happen. But as a party, you can also take it. तेच परत त्यो सगळ्यो वेन यू टेल पार्टीज आतां पळय आमी म्हणटा की सेल्फ रिस्ट्रेंट घालचो पार्टीनी, पॉलिटिकल पार्टीनी, रॅलीज करच्यो न्ही. हे सेल्फ रिस्ट्रेंट फक्त कागदार उरता. अनलेस आमच्या देशान अशें आसा की अनलेस इट इज अ लॉ आमी तो मानपाक तयार नासता. आमी स्वता जावन म्हणजे हें कित्याक जाता? कित्याक ल्हानपणा पासल्यान आमकां वाय ह्या प्रश्न विचारपाक बंदी आसता. कित्याक लागून हो प्रश्न विचारप ना? म्हाका तुजे कन्क्लुडींग रिमार्क जाय विरेश बाब, की तुम्ही असो विचार करू शकतात की फुडें तुम्ही जर सत्तेर आयलो तुमचो पक्ष जाल्यार तुम्ही अशें लेजिस्लेशन करू शकता की येस आमी अमके टक्के जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्यो युवा खातीर रिजर्व करतले. बेजिकली आमी करूंक शकता, बट कितें आसा आयज कॅपेबिलिटी पळोवपाक जाय. आतां आमी पासून जे भुरग्यांक तरणाट्यांक दिल्या ते कॅपेबल कोण आसा तांकां दिला. फाल्यां तो समज युवा पिळगी थंय कॅपेबल ना, युवा भुरगो कॅपेबल ना जाल्यार तांकां दिवपाक शकना. ताका लागून ग्रास रूट लेवलाचेर तो काम करता, कितें करता तेजेर डिपेंड आसा. फाल्यां आमी समज रिजर्वेशन केलें, समज अमके 33% रिजर्वेशन केलें युवाक लागून, आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन समज युवा कॅपेबल ना, कोण युवा लिडर कॅपेबल ना, सो आमकां मातसो एज्ड कोण आसा तो कॅपेबल आसा, सो आमी तांकां हें करूंक शकता. महिला वर्ग कोणी कॅपेबल आसा ताका दिवपाक शकता. सो हे जे रिजर्वेशनाची हें आसा आयज कितें जाल्लें आसा, ह्या रिजर्वेशनाचेरून आयज कॅपेबिलिटी आयज डिनाय केल्ली आसा. ही कॅपेबिलिटी डिनाय करपाक जायना. कॅपेबिलिटी कोणूय आसूं, तो युवा आसूं, एज्ड आसूं, जावं आमचे वुमन्स लिडर आसूं, जे कॅपेबल कोण आसा तांकां फुडें व्हरपाक जाय. जो ST आसा, SC आसा, OBC आसा, कोण कॅपेबल आसा ताका फुडें व्हरपाक. कॅपेबिलिटी तुवें बरो पॉयंट मांडलो, बट कॅपेबिलिटी अगेन इज अ सब्जेक्टीव क्रायटेरिया. आतां जाणटे जे आमचे आसात तांकां आमी सगळ्यांक कॅपेबल म्हणूंक शकता, तो एक प्रश्न आसा. ते ऑलरेडी जाल्यात न्ही MLA, तांचे सगळेच जाण कॅपेबल आसात. जे मंत्री आतां कॅपेबल आसात हें आमी विधान करूंकच शकना. सो हे कॅपेबिलिटी म्हाका दिसता ही परिस्थितींतल्यान तयार जातली. म्हणजे जशें तें चड मंथन जाता तातूंतल्यान चड जाण चड भुरगे जे कॅपेबल आसा तेच वयर सरतले, तांकां चान्स मेळटलो. ह्या हाजेर आमी म्हणजे ह्या मताचेर म्हाका तरी दिसता आमी हांगा ही डिबेट सोंपोवया वा आमची भासाभास सोंपोवया. कारण म्हज्या मतान कॅपेबिलिटी ही काळ निर्माण करता. कॅपेबिलिटी आमी पयलीं ठरोवंक शकना. युवा मदीं म्हज्या मतान तरी कॅपेबिलिटी आसाच. आमी ती कशी चॅनलायज करता हो आमचो प्रश्न आसा. तुमी वेगळ्या दोगांय जाणां वेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक रिप्रेझेंट करता, सो तुमच्या हातान चड जबाबदारी आसा ह्या युवांक, कॅपेबल युवांक फुडें हाडून तांकां बरे तरेन चॅनलायज करप. ऋषिकेशान जो पॉयंट मांडलो की अशें सॉप्स वांटून आनी हें करून तांकां एक्टिविस्ट दवरून हें कांय साध्य जावचें ना. आमी तीच परिस्थिती फुडें व्हरतले, पूण ही परिस्थिती बदलप खंय तरी गरजेचें आसा. फुडें पळोवपी म्हणजे फ्युचरान पळोवपी यूथ लिडरशीप आमकां घडोवप ही काळाची गरज. आमी हांगाच सोंपोवया. तुमी आमचे भितर आयले, हांगा आमचे कडेन बरे मनमेकळेपणान भासाभास केली. तुमकां तिगांकूय हांव दिनवास. आनी आमी ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.